मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची आज 46वी पुण्यतिथी आणि त्यांच्या समाधीचे श्रद्धांजली दिवपाक आम्ही सगळे जमलेले आहात गोंयकारच्या वतीन। भाऊसाहेब बांदोडकर हो एक बहुजन समाजाचो लिडर आणि गोंया भितर शिक्षण क्षेत्रांत पयलें कोणें काम केलें जाल्यार तें भाऊसाहेब बांदोडकर। भाऊसाहेब बांदोडकरान जो बहुजन समाजाचो नेतो तेणें हर एक गांवांनी शाळा हाडली। जंय रस्ते नसलेले, लायट नसलेली, उदक नसलेले त्या जाग्यार पयली शाळा कोणें हाडली जाल्यार ती भाऊसाहेब बांदोडकर। तुमी जाणात की आमची फर्मागुडी जी इंजिनियर कॉलेज आहा ती ताणें पयली हाडली गोंयकारां खातीर, ना जाल्यार भुरगे भायर वयताले शिकपाक। तशेंच जुवारी फॅक्टरी हाडली म्हणून न्ही, पण गोंयकारांक पयलीं स्थान दिलें। 99% गोंयकार आसलेले तेजे भितर, म्हाका दिसता 100% आसलेले। ह्या रितीन गोंय तेणें मुखार येलें, हेजेर आमी केन्नाच विसरूं शकना भाऊसाहेब बांदोडकराक। हें तेजें त्याग, काम किंवा बहुजन समाज सरकार तेणें घडोवन हाडलेलो आनी आज त्याच नेटान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा चीफ मिनिस्टर, त्याच धर्तीचें काम फुडें व्हरता। आज भुरगे वायट व्यसना कडेन गेल्ले आसात, तांणी एक भाऊसाहेब बांदोडकराचो आदर्श घेवप हें खूब महत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सबंद गोंयकारांनी आज विचार करप हें गरजेचें आसा। गोंयकारांनी फक्त श्रद्धांजली त्याच बरोबर पुण्य जयंती आणि पुण्यतिथी आणि जयंती ह्या 2 दीस साजरे न करता भाऊसाहेब प्रत्येकाच्या हृदयात दिसान दीस घर करून राविल्लो आसा आणि ते घराची दारां आज शैक्षणिक माध्यमांतल्यान किंवा विविध क्षेत्रांत उगडी जाल्ली आसात। त्या दारांचो प्रवेश करून आमी आपले बुद्धीच्या बळाचेर मुखार वचप हें आजचे घडीक खूब महत्वाचें आसा।